2% आसा, विच इज क्वायट हाय. आणि अनएम्प्लॉयमेंट जाल्ल्यामुळे खुबशे प्रॉब्लेम आमच्या सोसायटीन जाता. आयज जर क्रायम रेट चड जाला, खुबशे वायट गोष्टी आमच्या समाजान घडटा, जाल्यार ते अनएम्प्लॉयमेंट जाला म्हणून. आता अनएम्प्लॉयमेंट जावपाक जायना म्हणून सरकार खुबसो प्रयत्न करता, पण हो प्रयत्न जितलो पावपाक जाय भुरग्यां पर्यंत तितलो पावना. आमचे भुरगे जितके स्कील जावपाक जाय तितले जायना. आज खुबशे कंपनी गोव्यान येवन बिझनेस करपाक पळयना, तर कित्याक तांकां तसो स्कील भुरगे मेळना. स्पेशली IT कंपनी बी येवपाक पळयनात, कित्याक ते म्हणटा आमकां 500 भुरगे जाय, इतले ट्रेन जाल्ले, 1000 भुरगे जाल्ले. आमच्या कडेन भुरगे ग्रॅज्युएट आसा, ITI केल्ले आसा, बट त्या कंपनीन स्पेसिफीक काम करपाक आमच्या कडेन भुरगे ना. खुबसो हो इशू आमचे हॉस्पिटल इंडस्ट्रीनी जातालो. आमकां नर्सीस गावनाशिल्ले, आमकां लॅब टेक्निशियन गावनासले. हल्ली जाता खुबशे कॉलेजीस येवन नर्सीस बी गावतात, पण आजून प्रायवेट हॉस्पिटलान जर एक BSc क्वालिफाईड नर्स गावपाक अजून डिफिकल्ट आसा. सो सरकारान जे कालूच जे म्हटला 2 नर्सिंग कॉलेजीस सुरू करता, हे खूब एक बरें हे केला की ह्याच्या फुडें तरी प्रायवेट हॉस्पिटलांनी नर्सिंग गावपाचे BSc खूब कमी जातले. कित्याक तूं जर एक अशी नर्स जी विच इज नॉट ट्रेन यू एम्प्लॉय आनी फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार यू कॅन बी चार्ज विथ मेडिकल निग्लिजन्स. पण एट द सेम टायम सरकारान कितकेशेच स्किमी आसात. आमची जी स्कीम आसा ती हांव 2 दीस पयलीं सांगले, संकल्प स्कीम आसा 60-40, ती प्रॉपरली युटिलायज करूंक ना. तेचो जो फंड युटिलायझेशन केला फक्त 40%, म्हणजे 60% कित्याक यूज करूंक ना. आमचे 11 ITI आसा, करतात कितें आसात. दुसरी जी स्ट्राय म्हणून जी स्कीम असली ती बंद जाल्ली आसा. जी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची असली 100% असली, अगेन अनयुटिलायज आसा. हेचोच अर्थ कितें? म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय स्पीकर सर, म्हजी रिक्वेस्ट आसा की स्किल्ड ह्या डिपार्टमेंटाचेर आमचो फोकस चडांत चड जाय. आनी नुसतो फोकस आसून उपकार ना, तर खुबशे कोर्सीस आसात जे आमच्या गोव्याक जाय तेच कोर्सीस करपाक जाय. हांव 2 दीस पयलीं सांगलेलें आमच्या कडेन टुरिझम हो मेन हे चल्लेलो आसा. वॉटर स्पोर्ट आज गोंय हे अशें शहर पळयता, डेस्टिनेशन वेडिंग हो आतां न्यू कॉन्सेप्ट आयला आनी खुबशे लोक करता. आतां गोंयकाराय आमी करपाक लागला. जर डेस्टिनेशन वेडिंग करतले जाल्यार ताका इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणून कंपनी आसता. आतां इव्हेंट मॅनेजमेंटाक त्या भुरग्यांक ट्रेन करपाचो, डेस्टिनेशन वेडिंग तांच्यानी परत सब ग्रुप आसा, ते सुपर स्पेशलायज भुरगे ट्रेन करपाचे. हे सगळे करपाचे जर हे हांव कित्याक सांगता, बारीक बारीक गोष्टी पळोवपाचे, तर प्रत्येक जर ब्रांचीन थोडे थोडे भुरगे गेले, कोण मोबाईल रिपेरिंगान गेले, कोण वॉटर स्पोर्टान गेले, कोण इव्हेंट मॅनेजमेंट गेलो, कोण हॉस्पिटल हातून नर्सिंग हेतून गेलो, अशे प्रत्येक जर भुरगे हेतून जर थोडे थोडे भुरगे जर आमचे डिवायड जाले जाल्यार आमचो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो हो खुबसो कमी जातलो. आतांच आमच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 ताच्या अंडर 1900 भुरगे ट्रेन करचे म्हणून केलात. आणि ह्या स्किमी खातीर सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्टायपंडय दिता. हांव रिक्वेस्ट करता सरकाराक की ही स्कीम तरी फुल्ली युटिलायज करपाची. एट द सेम टायम ह्या स्किमी अंडर सेंट्रल गव्हर्नमेंट 30 स्कील इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर उघडपाचे आसा. 30 वितले एक तरी आमच्या गोंयान हाडपाचे. आणि हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मुख्यमंत्र्याक की आमच्या बिचोले ITIन खूब जागा आसा, ओपन स्पेसूय आसा, जाय जाल्यार हांव तांकां मोस्ट वेलकम करता असली स्कीम ही सुरू करपाची. जो पर्यंत ह्या गोष्टीचेर आमी सिरियसनेस रावन, आनी इट हॅज टू बी ऑल डेव्हलपमेंट आनी इट हॅज टू बी एवरीबडी. आय एम नॉट सेईंग ओन्ली गव्हर्नमेंट. खंयचोय जर हे सक्सेसफूल जातलो जाल्यार गव्हर्नमेंटांनी जाय, NGOचूय जाय, प्रायवेट, आमी सगळ्यांनी मेळून जेन्ना हो इशू हँडल करतले तेन्नाच हो जो आमचो अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो इशू सॉर्ट आउट जातलो. थँक्यू. श्री विजय सर. स्पीकर सर,
हे जॉयंट प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन आमी हाडपाचें हेतू असो आशिल्लो की दोतोर शेटयेन सांगला ते भशेन अनएम्प्लॉयमेंट एक व्हडलो इशू गोंयांत. अनएम्प्लॉयमेंट रेट गोंयची अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी मार्चान 11% आशिल्ली एज कम्पेर्ड टू 7.59 विच इज द नॅशनल एवरेज. गेले म्हयन्याक ती 16.2% आशिल्ली. युनियन लेबर मिनिस्ट्री म्हळ्यार डबल इंजिनाचे वयले इंजिन सांगता की गोंय इज द सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयड इन द कंट्री. सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट आहा देशान. स्पीकर सर, सगळ्या सेशनांनी आमी हो इशू अनएम्प्लॉयमेंटाचो काडटात कित्याक हो गरजेचो इशू, हो सगळ्यांक आमकां लागता. स्पीकर सर, एम्प्लॉयमेंटाच्या नांवान आमी खूब पॉलिसीज करतात. आज सकाळी आमी पळयलें इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जमनी कन्वर्जन इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आतां आमी कितें एक्सपेक्ट करतात? हे सरकारा कडेन उलयलां ते आमी कितें एक्सपेक्ट करतात? दोतोर शेटयेन उलयलें तें कितें उलयलां? बेजीक आमचो डिमांड कितें आहा की 20,000 जॉब गेले फुडले 2 फायनान्शियल इयरांनी सरकारान इंडस्ट्री बेस्ड म्हळ्यार इंडस्ट्री डिमांड बेस्ड जॉब स्किल्स हे 20,000 जॉब्स क्रिएट करचे. हे आमी कित्याक म्हणटात? हे म्हणपाचें एक कारण अशें आहा, युथान फक्त प्रायवेट नोकऱ्यांचेर कित्याक डिपेंड जावप, सरकारी नोकऱ्यांचेर कित्याक न्ही? कित्याक सरकारी नोकरी मदींच घुसपतात, करप्शन जाता. हे आमी PWDच्या नोकऱ्यांनी पळयलेलें आहा. स्पीकर सर, कितलींच स्कॅमां हांवें एक्सपोज केल्लीं आहा गेले 2 वर्सां. एक LAQ रिप्लाय तातूंत सांगता की स्टाफ सिलेक्शन एक्ट 2021 इन फोर्स आसा. तुमी 7,429 जॉब पोस्ट 45 डिपार्टमेंटांनी स्टाफ सिलेक्शन कमिटीच्या अंडर घाल्या. आता PWD आहा ते विजिलन्सा कडेन गेला, पूण तुमचो सरकार अजून मेरेन तो रिक्रुटमेंट तसोच कंटिन्यू करूंक सोदता. सो नवे पास आउट जे येता तांकां चान्स ना. स्पीकर सर, आता LAQ रिप्लाय म्हणटा की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन वील कम इन टू फोर्स वन्स इट इज नोटिफाईड. म्हणजे मुख्यमंत्र्याक पॉइंटेड क्वेश्चन हे केन्ना जातलें? एनिवे, CMI स्पीकर सर रिपोर्ट एवरी क्वार्टर रिपोर्ट तो रिलीज करतात. आय वेंट थ्रू द रिपोर्ट आतां कितें म्हणटा आनी हे मुखेलमंत्र्यान आयकुचें. 15,000 अनएम्प्लॉयड ग्रॅज्युएट आहात गोंयांत, which is 20.52% of the total graduates in Goa's labor force. 30,000 वर्कर आहात between 10th and 12th standard जे unemployed आहात, which is 9.49% of the total Goans who have 10th to 12th standard education. Conclusion कितें हाचें? Conclusion अशें की स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूशन्स आनी ITI गोंयांत 30,000 लोकांक अनएम्प्लॉयड लोकांक स्किल करपाक तांची कॅपॅसिटी ना. म्हणटकर स्किल डेव्हलपमेंट कोर्सीस अनएम्प्लॉयड ग्रॅज्युएटांक ना कित्याक त्यो ITI तांकां ट्रेन करूंक शकना. आतां अनएम्प्लॉयमेंट रेट आमी एज ग्रुपाचे प्रमाणे पळोवया. 30,000 भुरगे 20 ते 24 वर्सांचे भितर अनएम्प्लॉयड आहा, म्हणल्यार 75.85% ऑफ द टोटल यूथ in the labor force are unemployed. 11,000 youth between the age group of 25 to 29 cannot find a job. This is 31.42% of the total youth. 9,000 Goans between the age group of 30 to 34 cannot find a job. Speaker sir, हे हांव कित्याक सांगता? एक हातून गेला, एक एज ग्रुप गेला, एक आतां बेजीक सांगूंक कितें सोदता हांव, जे क्रिटिकल इयर्स तुज्या कॅरियरान आसता तेन्ना गोंयकारांक ऑप्शनात कमी आसता आनी ताजे खातीर जें तुका नाका काम करपाचें तें काम तूं करपाक पडटा आनी तें मेळटाय काम तुका कॉन्ट्रॅक्ट लेबर म्हणून ऑर कॉन्ट्रॅक्ट ऑर टेम्पररी जाका जॉब सिक्युरिटी नासता. स्पीकर सर, आतां अनएम्प्लॉयमेंट जेंडराचेर पळोवया. 8.13% ऑफ मेल्स इन द लेबर फोर्स. दादले 8.13% अनएम्प्लॉयड आहा. 34.3% बाय चलयो अनएम्प्लॉयड आहा. हातून 6.85 lakh males around the 15 years of age group, out of which 4.38 are in the labor force. Speaker sir, 6.46 lakh females above 15 years of age, तातून फक्त 41,000 काम मेळिल्लें आहा.
In other words, Goyan 64% males want to work in Goa, whereas only 6.29% of women want to work in Goa. हाचो अर्थ कितें? अनएम्प्लॉयड सिच्युएशन आज बायलांक चड एफेक्ट करता दादल्यां परस, आनी ताजे खातीर these are issues because of safety. आज रेप जाल्ली आहा. This is safety and public transport. Public transport safety बरो ना म्हणून हे इश्यू जाता. स्पीकर सर, समरी अशी जाता की गोंयांत आज 45,000 नोकऱ्यो कमी आहा. एव्हरी इयर 8,000 ग्रॅज्युएट पास आउट जातात. यंग गोंयकार आता कॉलेज जॉईन जायना, ते सोदतात अनस्किल्ड नाल्यार सेमी स्किल्ड जॉब्स फॉर शॉर्ट टर्म कोर्सीस. सरकाराचे टार्गेट आसा 30,000 नोकऱ्यो नेक्स्ट 5 वर्सांनी इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, विच इज ग्रॉसली इनएडिक्वेट. स्पीकर सर, सरकाराचे स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आणि अप्रेंटिस स्कीम फेल जाता कित्याक तुमचो सरकाराचो कमिटमेंट हे सेंट्रल स्किमीक कमी आहा. दोतोर चंद्रकांत शेट्येचे एक क्वेश्चनाक तुम्ही आन्सर दिला की शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग PMKY 1,703 ट्रेन झाल्या. शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग PMKY 3 240 ट्रेनिंग झाल्या. रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग अंडर PMKY 3 220 ट्रेनिंग झाल्या. रिप्लाय अशी सांगता की डेटा ना ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू दिस कोर्सीस. म्हळ्यार कोर्स करता पूण एम्प्लॉय कितले जाता ताचो डेटा तुमचे कडेन ना. इन अदर वर्ड्स, तुमचो स्किमीचो सक्सेस तुम्ही कसो मेजर करतले तेच तुमचे कडेन ना. स्पीकर सर, सरकाराक भुरगे प्रायव्हेट सेक्टरान जॉईन जाल्ले जाय, पूण PMKVY फक्त कोर्सीस आहा ते प्लंबर, हेअर स्टायलिस्ट, क्राफ्ट बेकर, असिस्टंट इलेक्ट्रिशियन आणि CCTV ऑपरेटर. हे सोडून आनी खंयचे कोर्स ना. सो जॉईन जातले कशे? दुसऱ्या स्टेटींनी पळय तूं, दुसऱ्या स्टेटींनी 332 सेक्टरांनी ट्रेनिंग आसा. टुरिझम सेक्टरान फूड अँड बेवरेज सर्व्हिस असोसिएट, फूड आउटलेट मॅनेजर, गेस्ट हाऊस केअरटेकर, हाऊसकीपिंग मॅनेजर, लॉन्ड्री सुपरवायझर, मीट अँड ग्रीट ऑफिसर, टूर, असे खूप सेक्टरांनी हे आहा जे गोंयांत ना. आनी एक मेजर इश्यू स्पीकर सर, पयर मुखेलमंत्र्यान व्हडले दबाज्यान बजेट प्रेझेंट केले, पूण हे दबाज्यान बजेट जे प्रेझेंट केले तातूंत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेक 16 कोटी आशिल्ले ते 3 कोटी केले. सो आनी खंयचे तूं स्कील उलयता? तुमचे फ्लॅगशीप स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची जी आहा ती देंवयली गोंयांत. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान अनाउन्स कितें केलें की कौशल्य 5 स्कीम म्हणून आपूण करतलो म्हणून. ताका बजेट आउटले कितले दवरल्या? 1.75 crore, विच इज जस्ट 10% ऑफ द PMKY बजेट लास्ट इयर. म्हळ्यार सरकार जर प्रोविजनच करचो ना स्कील डेव्हलपमेंटाक जाल्यार नोकऱ्यो तयार खंयच्यान करतलो? स्पीकर सर, आता तुमचे कडेन पयशे ना स्किलिंग आनी अपस्किलिंग करपाक. म्हणटकर हें सिद्ध जाता की तुमचे कडेन पयशे ना. आनी सरकार म्हणटा कितें की एंटरप्रिन्युरशीप करची, स्टार्टअप इनिशिएटीव करचे. स्टार्टअपान अशें रिकॉर्ड मेळटा की 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल. जे मनशाक गट्स आहा आनी पयशे आहा तोच स्टार्टअपान सक्सीड जाता. हे इंटरनॅशनल डेटा हो. स्पीकर सर, आमी पळयतात जे क्रूज सिल्वान सांगला ते भशेन गेले 15 वर्सांक ब्रेन ड्रेन जायत आहा. बरे शिकिल्ले भुरगे गोंय सोडून वतात. सो दीस इज अ क्लियर एक्झाम्पल ऑफ द स्टेट इंजिन फेलिंग द सेंट्रल इंजिन. आता हाजे खातीर स्टेप्स 3 स्टेप्स हांव गव्हर्मेंटाक सजेस्ट करता. एक म्हणल्यार तुमी एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नोटिफाय करात, पब्लीश करात, तातूंत प्रोटोकॉल घालात फॉर एम्प्लॉयमेंट डेटा कलेक्शन, इंटर मिनिस्टेरियल मॉनिटरिंग अँड कोऑर्डिनेशन कमिटी. हे क्लियर आसपाक जाय. दुसरें म्हणल्यार मंथली आनी क्वार्टरली मिटिंग्स घेयात with various sectors to collect employment information. हातून अप्रुवल अंडर IPB, IDC, टुरिझम, मायनिंग सगळे पोटेन्शियल जॉब्स कितले क्रिएट जातले आनी स्किल ताका कितें रिक्वायर आसतली हाजे तुमी हे फूल आढावो घेयात. स्पीकर सर, तिसरें म्हणल्यार मंथली आनी क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट डेटा आनी फ्युचर जॉब्स दॅट विल बी क्रिएटेड हाजो डेटा रिलीज करा सो दॅट इन्स्टिट्यूशन्स कॅन प्रोवायड कोर्सीस फॉर स्किलिंग अँड अपस्किलिंग. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की एटलिस्ट 10 कोर्सीस स्किल डेव्हलपमेंटान एक सेक्टरान म्हणल्यार टुरिझम, मायनिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग, फिशिंग आनी कन्स्ट्रक्शन हातून तांणी ऑफर करूंक जाय. एक्सपेंडिचर वाडोवंक जाय. मोर फंड्स फॉर कॅपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स
new training institutes and expanding the existing ones. बायलांक बरे जॉब्स मेळपा खातीर ट्रेनिंग एज फ्रंट ऑफिस असिस्टंट, एडिटर, ग्राफिक डिझायनर, स्टोर असिस्टंट हे कोर्स हाडूंक जाय. आनी PMKVYचे स्किलिंग आनी अपस्किलिंग ग्रॅज्युएट्स करपा खातीर ITI वाडोवंक जाय. म्हाका दिसता स्पीकर सर हें प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन कोणाकूच कॉंत्र वचना, सगळ्याकूच एम्प्लॉयमेंट जाल्लो जाय आनी सगळेच हाजेर एग्री जातात. फक्त आमकां कितें जाय, आमकां 20,000 नोकऱ्यो फुडले 2 फायनान्शियल इयरान कश्यो करतले आनी ताजो क्लियर एक्शन प्लॅन कितें आसा तो सरकारा कडेन जाय. आनी वीच इज द ओरिजिनल गोल, ओरिजिनल पर्रीकाराचो गोल कितें आशिल्लो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसीचो 2014. इनिशियल गोल वॉज 50,000 जॉब्स. आमी मागतात कितें 20,000 जॉब्स फॉर द नेक्स्ट 2 फायनान्शियल इयर्स. इन अदर वर्ड्स इन 5 years 50,000 जॉब्स. सेम गोल पर्रीकाराचो गोल आशिल्लो, सरकाराचो तुमचो पयलो गोल आशिल्लो, तोच आमी प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन म्हणून हाडला. सो म्हाका दिसना हातून मुखेलमंत्री ओ कोणूच हें कित्याक एग्री जावंक शकना ते. पुणून आमकां एक्शन प्लॅन कसो तो जाय, फक्त भाशण आनी स्टेटमेंट नाका. थँक्यू स्पीकर सर. Viresh Purkar. I stand in the support of the resolution moved by Cruz Silva and others.